नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उकाक सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकरांच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळय मुखेल खबरो। दिवचलच्या ट्रक धन्यांनी घेतली उपजिल्हाधिकाऱ्याची भेट। मिनाची येरादारी सुरळीत करची म्हणून दिले निवेदन। खण व्यवसाय सुरळीतपणान चलच्या खातीर कंपनी व्यवस्थापनान शेतकऱ्यांचे प्रश्न घालचे जाग्यार संघटनेची मागणी। मडगांव पालिकेक कोयराची समस्या सुटावी करपाक आयला अपयश। कोयराची समस्या सुटावी करपाक जमना म्हणूनच पालिकेचे कर्मचारी लायतात कोयराक उजो। रॉक मास्करानाचो आरोप। सावडेचो एकल्या थळाव्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दीपश्री सावंताक फोंड्या पुलिसांनी केली अटक। 10 लाखांची तोपी घाल्ल्याचो आरोप। जेएमएफसी कोर्टात दिली एका दिसाची पुलीस बंदखण। फुडलो तपास आसा सुरू। पर्यावरण संवेदनशील वाठाराची केंद्रीय पंगड करतलो आयसान पळोवणी। अत्यंत घाट वाठारांतल्या आमदारांच्या बसकेत जालो निर्णय। पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतले 21 गांव काडचे म्हणून केल्या मागणी। मुख्यमंत्र्यांची माहिती। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे ब्रांचीत लाखांनी रुपयांची अफरातफर। बँकेची स्टाफ तन्वी वस्त आणि बँक मॅनेजर आनंद जाधव अटक। वस्तान लोकांचे लॉकरांतले भांगर विकिल्ल्याचो आरोप। आणि लखनौ आग्रा एक्सप्रेस वेचेर जाल्ल्या भिरांकू अपघातात उत्तर प्रदेशाच्या सैफई मेडिकल कॉलेजीच्या 5 दोतोरांक मरण। एकलो जखमी। लखनौ लग्न सुवाळ्यातल्यान परतून येतना जालो हो भिरांकू अपघात। आता खबर विस्तारान। मिनाची येरादारी सुरळीत करून आर्थिक संकटांतल्यान आमची सुटका करात अशी मागणी दिवचलच्या ट्रक धन्यांनी केल्या। दिवचल ट्रक धनी संघटनेन बुधवारात दिवचलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक मेळून आपल्या मागणीचे निवेदन दिले। खण व्यवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी व्यवस्थापनान शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाग्यार घालचे तशेंच सरकारानूय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचे अशें संघटनेन मागला। पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या रस्तो बंद आंदोलनाक लागून फाटल्या 8 दिसांच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा। देखून ट्रक धनी अडचणीत आयल्यात। बुधवारा दिवचल ट्रक धनी संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम गांवकर आणि सरचिटणीस सुभाष किनळकार हांच्या फुडारपणा खाला ट्रकवाल्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्याची भेट घेवन निवेदन दिले। खण व्यवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी व्यवस्थापनान शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाग्यार घालचे तशेंच सरकारानय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचे अशी मागणी संघटनेन केल्या। केले जाल्यार गेली 12 वर्सां गोंयांत सबंद गोंयांत मायनींग बंद आसलें। त्या प्रमाणे बिचोले मायनींग बंद आसलें आनी बंद असल्या कारणान जे ट्रक जे आसले आमचे सगळे ते ट्रक आयडल आसले आनी ते ट्रक आयडल आसल्या कारणान त्या टायमार गेली 12 वर्सां आमी विविध अशे सोर्सांसून म्हणटा ते आमी त्रास सहन केले आनी म्हणटा ते आतां मायनींग जेन्ना स्टार्ट जालें परत ते आम्ही ट्रक जे आहा पळय ते सगळे उबे केले। फायनान्शियली कोणा कडसून तरी घेवन जावं कंपनी कडसूनय आमकां थोडे फायनान्शियल हेल्प मेळ्ळे तेची आनी ह्या माध्यमांतून आमी ट्रक उबे केले आनी ते काम स्टार्ट केलें। पूण आयज विशय असो आहा की जे ग्रामस्थ आसा पळय पिळगोवचे आसूं ते फार्मर आसूं जावं सप्लायर आसूं बाकीचे तांच्यांनी म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टेशनाचो आमचो रोड आडयल्लो आसा आनी ताका लागून म्हणटा ते आमचे ट्रकवाल्यांक म्हणटा ते परत म्हणटा ते त्या प्रश्नान सामोरे वयचें पडटलें की आमकां आमचें फुडें भवितव्य कितें हे गाडयांचें भवितव्य कितें जावं आमचें भवितव्य कितें तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतसून आमी सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्यांनी जो कितें इश्यू आसा पळय तो एक सरकार तर्फान तेंच्यांनी मांडून म्हणटा ते योग्य असो निर्णय घेवन म्हणटा ही मायनूय चालू जावपाक जाय। इनकम जनरेटरूय जनरेट जाल्लो आसता प्लस गव्हर्मेंटाकूय तेचो रेव्हेन्यू मेळटा बाकीचे जे सगळे हें आहा पळय बाकीचे ते हेंकाय तेचो फायदो आसा तेन्ना हेका लागून बेग्यान बेग्यान हो इश्यू सॉर्ट आवट जावचो अशी आमची विनंती आसा। तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक आमी विनम्र अशी विनंती केल्ली आसा की हो विशयाचेर तेणी लक्ष घालचें आनी आमकां हेतूंतसून न्याय मेळचो। पूण जेन्ना कामगारांक स्ट्रायक केल्लो तेंच्यांनी 2021 18 कितें तरी स्ट्रायक जेन्ना केल्लो 18 केल्लो स्ट्रायक अजीत सिंग तेन्ना थंयसर तेंचो लिडर आसलो त्या टायमार आमी ट्रकवाल्या कडेन आमचे कडेन ते येयले आनी आमचे कडेन सपोर्ट मागलो तेंच्यांनी जेणे करून तेज्या पयलीं आमकां तेंच्यांनी मारहाण केली आमी ट्रान्सपोर्ट हाडयल्लो म्हणून आमच्या अगेन्स्ट ते रावले तरी सुद्दां आमचेच ते भाव आमचेच गांवचे म्हणून आमी टोटली सगळ्या ट्रक मालकांनी तांकां सपोर्ट केलो 72 दीस आमी आमच्यो गाडयो उब्यो
दवरल्यो, म्हणजे 2.5 म्हयने आमी उबे दवरले आमचे गाडयो की त्यांचो प्रश्न आहा तो सॉर्ट आवट जावचो. पूण आतां हो प्रश्न सॉर्ट आवट जावन आतां तेंचो कितें कंपनी कडेन कितें विशय जाला जावं आनी कितें तो आमकां मॅटर ना. पूण तुमच्या खातीर जेन्ना आमी 2.5 म्हयने जर आमी त्रास काडूं शकता, तांकां मागीर ते भितून गेले, तेंचो विशय सॉर्ट आवट जालो, तांकां पेमेंटूय मेळ्ळो. पूण 2.5 म्हयन्यान आमकां कितें दिलें कंपनी? आमकां 1 रुपया मेळोंक ना. पूण आमी प्रत्येक फावटी शेतकाऱ्यांचो विशय आहा, शेतकाऱ्यांचो विशय आसतकूच आमी आमच्यो गाडयो सुद्दां बंद दवरताले. त्यांचो विशय पयलीं सुरू. पूण आतां परिस्थिती ना ती गाडयो बंद दवरपाक. आमचे ड्रायव्हर गळ्याक लागलेले आसा. प्रत्येक दिसाक आमकां तांकां पेमेंट करूंक जाय. आमची लोनां आसा, आमी कितें करपाचें आतां? त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून, तुमच्या माध्यमांतसून सरकाराक आनी जे कोण आमचे जे हे आसा कोणी जे आडयल्लो आसा फार्मर्स आनी कितें, आमचो एक विचार करून जे कितें तांकां फार्मरांक कितें मेळोंक जाय तें कंपनी दितली. कित्याक डेप्युटी कलेक्टरानूय आमकां एश्युरन्स दिल्ली आहा की ऑलमोस्ट पॉझिटिव्ह आहा कंपनी तांकां दिवपाक. त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून सगळ्यांक अपील करता की तुमी आमकां सहकार्य करचें. सरकारान ह्या हितून लक्ष घालून हो ट्रान्सपोर्ट आहा तो सुरळीत करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केंद्र सरकाराची समिती आयज सावन गोंयच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्या गांवांची पळोवणी करतले. 70 ते काणकोण मेरेनच्या गांवांक ही समिती भेट दितली. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्यान 21 गांव काडून उडोवचे म्हणून समिती कडेन मागणी केल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. अस्तंत घाट वाठारांतले आमदार आनी समितीच्या वांगड्यांची ह्या विशयाचेर दोनापावला बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयले. आज इको सेन्सिटिव्ह विलेजीस झोन किंवा डिक्लेअर करपा खातीर जी कमिटी आयला तांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली. तांच्या बरोबर डिस्कशन हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर MLA गणेश गांवकार आनी बाकीची सगळी गव्हर्मेंटची टीम जी आमी कमिटी काडल्या ती कमिटी एंटायर ही तांच्या बरोबर मिटींग जाली, डिस्कशन जालें. फाल्यां ते फिल्डार वतले. आमी रिकमेंड केला 21 विलेजीस ड्रॉप करच्यो. त्या खातीर फाल्यां सगळें डिसायड जालें. पण ताज्या उपरांत ते मागीर डिसायड करतले. पण ते फिल्डार वचून टोटली तेचे कडल्यान प्रेजेंटेशन घेतलें आनी देन दे विल डिसायड. सो 21 नांवां सांगिल्लीं तितूंतल्यान अजून काय डिसिजन ना? ताजेर आफ्टर ऑल ते तेंचेर डिपेंड आसता. ते प्रॅक्टिकली ते पळयतले क्रायटेरिया प्रमाणे. आमचो डिमांड आसा तांच्यांनी ड्रॉप करच्यो. खंयचे तरेचे वेगवेगळे आसा. आमी काडला डिक्लेअर केला ऑलरेडी फ्रॉम द 70 टू काणकोण पर्यंत अशे वेगवेगळे विलेजीस. फाल्यां विजीट खंयची फाल्यां वेगवेगळे कडेन विजीट करतात. डिपेंड. थँक्यू. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियेच्या कुडचडे ब्रांचीत खातेधारकांची फटवणूक करून लाखांची तोपी घालपी बँकेची स्टाफ तन्वी वस्ताक कुडचडे पुलिशेन सोमारा अटक केली. तन्वीन एका खातेधारकाचे 25 लाखांचे भांगर तशेंच दुसऱ्या एका खातेधारकाचे खात्यांतल्यान 5.5 लाखांच्या अफरातफरीचो आरोप केला. ताचेर कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधव हाका मंगळारा पुलिशेन अटक केली. कुडचडे पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची स्टाफ तन्वी वस्तान 2 जुलयाक व्हडलेमळ काकोडेच्या रोजालिना डायस हिका बँकेत भांगराच्यो वस्ती दवरपाक सांगल्यो. उपरांत तन्वीन ह्यो भांगराच्यो वस्ती बदलून ताच्या जाग्यार खोट्यो वस्ती दवरल्यो. ही घडणूक 18 सप्टेंबराक उक्ताडार आयली. रोजालिना डायस हिणें तन्वीचे सांगणे वेल्यान बँकेत भांगर दवरिल्ले. भांगराचें मोल वट्ट 25 लाख आशिल्ले. तशेंच तन्वी वस्तान आनीक एका खातेधारकाचे सुमार 5.5 लाख आपल्या अकावंटाचेर ट्रान्स्फर केले. तन्वीन आनीकूय हेरांक अशीच तोपी घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. तन्वीक पुलिसांनी सोमारा अटक केली जाल्यार मंगळारा कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधवाक पुलिसांनी अटक केल्या. फाटल्या मंगळारा सेंट्रल बँकेच्या कुडचडे ब्रांचीत लाखांनी रुपयाची अफरातफर जाल्ल्याची म्हायती उक्ताडार हाडिल्ली. ते उपरांत बोवाळ पडिल्लो. लोकांनी मुखार येवन अशा प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करची अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल उलयलो. हो सेंट्रल बँक रिजर्व बँकेचो इश्यू जाल्लो हेजेर आमी विश्वास सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हांव आनी पयलीं आमी हें केल्लें. पण आज पुलीस स्टेशनार येवन जो इश्यू जाल्लो लोकांक कळ्ळे 18-19 तारखेर. पूण आज पासून ऑफिशियली कंप्लेन करूना. काल पुलिशेन वचून ताका घरा कडेन वचून ती कंप्लेन घेतल्या आनी आतां ताका बँक मॅनेजर अरेस्ट केला. अलॉंग वीथ तेजो ते जे तन्वी वस म्हणटा पळय चोरला म्हणटा पळय ताका अरेस्ट केल्ल्या काल राती. इश्यू कितें आहा? इश्यू आसा सेंट्रल बँकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. सेंट्रल बँकान भायले स्टाफ आपणाचे बँकेत कशे दवरले. आतां मॅनेजर अरेस्ट केल्लो ताका उलोवपाक मेळना. सो हो हांव पयले भागान सेंट्रल बँकाचे जे RBIचे गायडलायन प्रमाणे तांचे बँकाचे जो मेन हेड आसा गोंयांत ताका हांव अपॉयंटमेंट घेवन वयतलो
असले गोष्टी इतरले बँकी किंवा लोक कितें हांगा गव्हर्मेंटान दवरला गव्हर्मेंटान दवरूं नाका कोण NGO तांकां टायप केल्ले आसा तेणें दवरला दिसता म्हाका हे सगळे डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस तर करतले हांवूय म्हज्या सायडीन करतलो पूण एक सारकी हे जे आज जाला हें जावपाक जायनाशिल्लें इतले लोकांचे हांवें 3 जाणांचे घरा कडेन गेले एकट्याचे ऑलमोस्ट 23 लाख एकट्याचे भांगार आनी 16 लाख अशें करून आतां पोलिसांनी आमी 2 जाणांचे 2 लाख आनी कोणाचे 8 लाख अशें करून कितलो हो पयशे दिला हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन मागता की तुमी वचून पळया आनी बाबा ऑफिशियली कंप्लेन करा दीस मनी स्पेशली ती भायले जे कॅन्सर पेशंट आहा तिका DSS पेन्शन दिता तेय बंद जाले सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची प्रेसिडेंट फॉराची सॉलिसिटेशन केली तांणी वस्त आनी जो मॅनेजर आसा तेंकां दोगांयचे अरेस्ट केल्ले आयज खंय कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले आनी तांकां 2 दिसाचो रिमांड मेळ्ळो आसा इन्फॉर्मेशन TV खातीर केपेच्यान स्विकारून दिली लखनौ आग्रा एक्सप्रेस वेचेर जाल्ल्या भिरांकू अपघातात उत्तर प्रदेशाच्या सैफई मेडिकल कॉलेजीच्या 5 दोतोरांक आगताक मरण आयलें जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जाला ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कारीन पयलीं डिवायडराक धपको दिलो उपरांत दुसऱ्या दिकेन येवपी ट्रकाचेर व्हरून कार मोकली अपघातान मरण पाविल्ले 5 जाण लखनौ लग्न सुवाळ्यांतल्यान परतून येतना हो भिरांकू अपघात घडलो सत्तरीतल्या सालेली हांगा काळजाक पीळ घडपी घडणूक घडली बुधवारा सकाळी 6:30 वरांचेर सुमाराक रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांचो अंदाज ट्रक चालकाक येवंक नाशिल्ल्यान ट्रक चालकान गाडयेचेर नियंत्रण सोडून रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडाक धपको दिलो आनी झाड मोडून ट्रकाचेर पडले ह्या अपघातान रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांक आगताक मरण आयलें हो ट्रक होंडाचो सुदैवान ट्रक चालकाक कसलीच दुखापत जाली ना रस्त्यार बेवारस गोरवां बसपाचें प्रमाण हे दिसान दीस वाडत आसा आनी ह्या प्रकारा खातीर कितलेशेच अपघात जाता आनी तेतून मनशाचे तशेंच गोरवांचे सुद्दां प्राण वयता अशाच प्रकारचो अपघात आज सालेली सत्तरी हांगासर जालो जेन्ना ट्रक होंडा सत्तरी हांगासर वयतालो तेन्ना सकाळी 6:30 सुमार सालेली सत्तरी हांगासर ट्रक पावलो तेन्ना रस्त्यार अचानक गोरवां पळोवन ट्रक ड्रायव्हराचो हांगासर ताबो सुटलो आनी सायडीच्या झाडाक वचून तेणी जोरदार धडक दिली ही धडक इतली मोठी आसली की तेतून झाड आसलेले ते उन्मळून ट्रकाचेर पडले तशेंच एक बैल सुद्दां ह्या अपघातान ठार जाल्लो आसा बाकीची गोरवां आसली ती सुदैवान वाचली तशेंच ड्रायव्हर सुद्दां हांगासर वाचलेलो आसा वेळार जेन्ना वाळपी अग्निशामक दलाक हेची म्हायती कळ्ळी तेन्ना अग्निशामक दलान तातडीन वचून रस्त्यार तशेंच ट्रकार पडलेले झाड हे सायडीक काडलेले आसा तशेंच हे सकाळचो टायम आसल्या कारणान रस्त्यार हे झाड पडले ताका लागून वाहनाची सुद्दां मातशी कोरडी जाल्ली मात झाड जेन्ना सायडीक काडले तेन्ना रस्तो सुरळीत केल्लो आसा ह्या प्रकाराची तपास होंडा पुलीस करीत आसा वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत विठ्ठलापूर साखळी वाठारात आशिल्ल्या पुलाचेर प्लास्टिकाच्यो पिशव्यो साचल्यात पुला कुशीकच्या वाठारात बसपाक गेल्ल्या बाकांचेर झाडां झुडपांनी अतिक्रमण केल्ल्यान सांजेवेळार पासय घेवपी थळाव्यांक बसपाची सोय ना देखून संबंधीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून हो वाठार नितळ करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या सांगपाक सोदता की ही पळय सायटीक पुला त्या सायटीक झाडां पळय वाडल्या ते लोकांक वचपाक गावना वचोंक गावना आनी त्रास जाता लोकांक आनी एक्सिडेंट जावंक शकता लोक सोमारचो बाजाराक लोक येता तांकां हे जाता तेन्ना त्रास जाता तांकां इस्कॉलाची भुरगीं आतां इस्कॉलाच्या भुरग्यांक त्रास जाता मुतसून येवचें पडटा तांकां पुलासून सायटीसून वयतलो जाल्यार झाडां आसता कोयर आसता सगळं एक सायड क्लीन आसा तेंची आनी हे बाकडे घातल्या पळय त्या बाकड्यांचे लोकांक बसपाक गावना तिनसांचे बी भुरग्यांक बसपाक गावना जाणट्यांक बसोंक गावना बाकड्यांचे ते लिफ्ट करचे बाकडे आनी ती झाडां आसा पळय ती बेगिनच्या बेगीन लिफ्ट करची पंचायतीन नाल्यार म्युन्सिपाल्टीन दोगांनी मेळून भागाक मेळून करचे ते पार्टनरशिपाक मेळून आनी हे क्लीन करून दिवचे
ही ती आमची इच्छा आसा. आनी बाकड्यार कित्याक बसूंक मेळना म्हणटा ते झाडां वाडल्या सायटीक भंय दिसता. सरपंचा बीन भंय दिसता. सोरोप येवंक शकता, जिवाणी येवंक शकता. ते भंय दिसता म्हणून लोक बसना. एके सायडीन क्लीन आसा, बाकड्या कडेन झाडां वाडोवंक ना. एके सायडीन झाडां वाडल्या ती बेगीनच्या बेगीन क्लीन करची म्युनिसिपाल्टीन नाल्यार पंचायतीन, आनी सरकारान हेचेर जबाबदारी घेवची. ही इतली मागणी. कदम महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मंगळाराम मांद्रे वाठारात एकठांय येऊन 7th पे एरियसाची मागणी केली. आमकां फक्त 3,500 रुपया पेन्शन मेळटा, ती रक्कम आमकां पावना. 2016 सावन आमी 7th पे एरियसाची मागणी करतात. मात महामंडळ तशेंच सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केलां अशें निवृत्त कर्मचारी सांगतात. देखून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केल्या. पळयात. प्रॉब्लेम म्हणजे 7th पेचा एरियस आमचो आनी आमकां पेन्शन आमकां तितून काय जायना. 3,600 रुपया पेन्शन हेतून कसो म्हयनो तुका जाता. लायटीचे बिल हे आनी काय जाय तुका आमकां ते तुमचे मेळना ना. कितले एरियसाक लागूनच आमचे हे जाल्ले आनी एरियस कितल्या पेन्शनूय आमकां काय ना. तेतून काय जातलें आमचें. ते एरियस येयले जाल्यार आमकां एक कितें तरी हें आसलो न्हू हेल्प कसो, तेका लागून आमी हे इतले करता. पेडण्याचेच मार्फत पण पेडण्याचेच ना लोक तर सावंतवाडी, म्हापसा, पणजे हे सगळे आमचे जे रिटायर जाल्ले भाव ते सगळे येयले येयले आसता ते आमकां पेन्शन जी आमकां हे मेळना, आमकां एरियस मेळना पळय आमकां ते एरियस आमकां मेळपाचो. तेका लागून आमी ही धडपड आमची चालू आहा. आमकां एरियस मेळपाची आनी आमी MD आनी आमच्या चेअरमनाक आमी हे करूंक सोदता, रिक्वेस्ट करूंक सोदता आनी आमी तेका हे दितले, लेटरय दितले काय तर आमची जाय तितली बेगीन आमची पेन्शन दिवपाची, एरियस दिवपाची. तेका लागून आमी रिक्वेस्ट करतले आनी तांकां निवेदन दितले MD आनी चेअरमनाक काय तर आमकां बेगीनात बेगीन म्हणजे डिसेंबर सोंपपाच्या पयलीं आमकां तेणी क्लियर करपाचें. डिसेंबरची 15 तारीख पर्यंत ना. जर समज जर तेंच्यांनी आमचे जर हेचेर विचार ना केलो जाल्यार आमकां तेजेर फुडलो विचार आमकां सगळे आमी जे जमले तेंच्या मार्फत सगळो विचार आमी करपाचो पडटलो. फुडें आमी कितें स्टेप घेवपाची. सद्या अशी परिस्थिती जाली तर आमची भुरग्यांची शिक्षण आहा, भुरग्यांची लग्न आहा, पणसी आजारी आहात, म्हणजे कोणाक पॅरलायसीस अटॅक येयला, कोणाक आनी कसले अटॅक, ते सगळे घरान आहात बावडे. थोडे मेल्ले त्यांच्या बायलांक सुद्धा खबर ना काय तर आमकां एरियस मेळटलो म्हणून. आपल्या गांवाचो साहेब उरलेलो एरियस आहा म्हणून ती सुद्धा खबर ना तांकां. जाल्यार ती तेका लागून आमी एकजूट सगळे जाल्ले सगळे जाण कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आनी आमची एकच मागणी आहा. आमचो बेगीनात बेगीन आमचो एरियस आमकां दिवपाचो, एरियस दिवपाचो आमकां अशी हांव न्हू MD आनी चेअरमना कडेन मागणी करता. आनी CMाक हेच सांगता की ही आमची परिस्थिती पळोवन फुडें हेच्या फुडें आमची बेगींतल्या बेगीन दिवपाची तयारी करपाची. ना जाल्यार आमी 15 तारीख जावन आमी फुडली कितें स्टेप डिसेंबरची 15 तारीख जाल्या उपरांत आमी फुडले कसले स्टेप घेवंक ती घेतले. सनबर्न आयोजकांनी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर धारगळ पंचायती कडेन परवानगी मागल्या. हे खातीर तांणी पंचायती कडेन रीतसर अर्जूय केल्ल्याचें कळटा. सनबर्न महोत्सवाच्या आयोजना खातीर तरणाट्यांचो एक गट कार्यरत आसा जाल्यार कांय जाणांचो ह्या महोत्सवाक विरोधूय आसा. अशा वेळार पंचायत कितें निर्णय घेता तें पळोवचें पडटलें. अंदू धारगळी पंचायत क्षेत्रांतल्या वाठारान सनबर्न जावपा खातीर कंपनीन आपलो अर्ज धारगळ पंचायती कडेन आयजूच सादर केला आनी ह्या महोत्सवाक परवानगी मेळोवपाची अशी तांची आस्त आहा. पूण सुरवातीक थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर कांय सरपंचांनी ह्या महोत्सवाक विरोध केल्लो. पूण सरकारानय आपली बाजू स्पश्ट करताना सांगलेले की आजून मेरेन ह्या महोत्सवाक परवानगी दिवंक ना. पूण त्याच्या पयलीं इंटरनेट, फेसबुकायल्यान हाची व्हडा प्रमाणात जायरात सुरू आशिल्ली. आयज लेखी स्वरुपात धारगळ पंचायती कडेन अर्ज आयला. ह्या विशयी थळावे सरपंच सतीश धुमाळ हांचे कडेन संपर्क साधला तर तांणी सांगला की कंपनी कडल्यान अर्ज आयिल्लो आसा. हाचेर आपूण सगळ्या पंचायत मंडळाक विश्वासान घेवन फुडली कितें कारवाई करपाची आहा ती करतले. पूण आजून मेरेन परवानो दिवंक ना. एका वाटेन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाला आनी त्याचे खातीर हो इंटरनॅशनल महोत्सवय तितलोच महत्वाचो ही कंपनी मानता. पूण धारगळ सारख्या गांवांत ही संस्कृती हाडपा खातीर थळाव्या आमदाराचो विरोध आशिल्ल्यान ह्या थळाव्या
आमदाराकूय कोण किंमत दिना काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाला. जर कंपनीन सरकारान ही परवानगी दिली तर थळावो आमदार कसली भूमिका घेतलो हाचेर लोकांचे लक्ष लागून आसा. थळावो सरपंच सतीश धुमाळ हांचे कडेन संपर्क साधला असता तांणी सांगले की आमचे कडेन अर्ज आयिल्लो आसा. ह्या अर्जाचेर आमी अभ्यास करतले आणि परवानो दिवचो काय ना दिवचो हे सगळे पंचायत मंडळाक विश्वासान घेऊन थारायतले. ह्या विशयी तांणी माहिती दिल्ली आसा. गोंय सोबीत सैमा खातीर वळखतात. हांगच्या थळाव्यांची शेतां, बागायती, नुस्तेमारी आनी पर्यटन हे 4 मुखेल व्यवसाय सैमाचेर नेमून आसात. फुडल्या पिळगे खातीर गोंय राखून दवरप गरजेचें आशिल्लें आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी सांगलें. चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार सुवाळ्यात सुरेश प्रभू उलयले. ह्या वेळार ज्येष्ठ पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां चंद्रकांत केणी पुरस्कार भेटयलो. तर संस्कृती जर अनमोल ठेवा म्हणून जर ती आपल्याला ठेवायची असेल तर ती संस्कृती भाषा जर नसेल तर ती संस्कृती राहू शकते. संस्कृतीची उपजत ही वेगवेगळ्या माध्यमातून होते, परंतु संस्कृतीचा प्रसार हा भाषेच्या माध्यमातून सर्वात जास्त होतो. मला असं वाटतं की आज आपल्या देशासमोरचा एक मोठा प्रश्न आहे. प्रत्येक राज्याची संस्कृती, प्रत्येक राज्याची भाषा, प्रत्येक राज्याला असणारी एक वैविध्यता ही कशी टिकवता येईल. आणि तो जर विचार केला तर मला वाटतं गोव्याची हे वैशिष्ट्य टिकवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना प्रयत्न केला पाहिजे. ही खरं म्हणजे माझ्या दृष्टीने चंद्रकांत केणींना वाहिलेली श्रद्धांजली असते. निसर्ग ही गोव्याची सगळ्यात मोठा ठेवा आहे. आणि आज गोव्यातल्या लोकांचा तुम्ही सांगितलं विविध उपजीविकेची साधनं, पर्यटन, मच्छीमारी, शेती, बागायती या सारी गोष्टी ह्या निसर्ग अवलंबून आहे. निसर्ग आहे म्हणून ह्या लोकांचं जीवन चालू आहे. आणि म्हणून गोव्याचा निसर्ग टिकवणं हे खऱ्या अर्थाने स्थानिक लोकांच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. हे जर आपण केलं तर आपल्याला खरोखर पुढच्या पिढीला गोवा काय होत आहे बघण्यासाठी म्युझियममध्ये जावं लागणार. आपल्याला इथे जिवंत गोवा आपल्याला दिसला पाहिजे. तो ठेवण्याचं काम आपण सगळ्यांनी करण्याची गरज आहे. संविधानाची राखण करपा खातीर गोंयांत काँग्रेसीचे राज्यव्यापी संविधान रक्षक अभियान ह्या नांवान मोहीम राबयतले. 27 नोव्हेंबर बुधवारा सावन 60 दीस ही मोहीम चलतली. दरेका मतदारसंघातल्या लोकांची भेट घेवन जागृताय करतले. अभियाना वेळार बसका, पत्रकार परिशदो जातली अशी माहिती काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिली. गेल्ली 10 वर्सां आमी पळयता की हे बीजेपीच्या राज्यान कशा पद्दतीन लोकांचो आवाज हे सरकार दामता. जे अधिकार आमकां संविधाना भितर आसा ते अधिकार आमकां मेळना. सो 75वी एनिवर्सरी मनोवपाक काँग्रेस पक्ष फाल्यांच्यान फुडले 2 म्हयने 60 दीस आमी संविधान रक्षक अभियान ही कॅम्पेन आमी फाल्यांच्यान लॉन्च करता. फाल्यां 4 वरांचेर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हांगा पुराय आमचे स्टेट लेवल तशेंच ब्लॉक लेवल अशे आमचे सगळे पदाधिकारी, आमचे सगळे वर्कर्स हांकां आमी फाल्यां एक प्रोग्राम दवरला जातून कॉन्स्टिट्यूशन, मनशाचो अधिकार, रायट्स आनी कशें हे बीजेपी सरकार, मोदी सरकारान ताजो दुरुपयोग केला हे आमी फुडल्या 60 दिसान आमी विविध कार्यक्रम प्रत्येक मतदारसंघान आमी चालू करतले. येणाऱ्या फुडल्या 2 म्हयन्यान रायट फ्रॉम मांद्रे टू काणकोण पुराय गोंयभर वी वील हॅव प्रोग्राम्स ऑफ कशा पद्दतीन हे बीजेपीचे सरकार राज्यान तशें केंद्रान कशे लोकांचेर अत्याचार करता, कशे लोकांचे रायट्स आमकां मेळनात. जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटा मिडिया, कशे मिडियाचो आवाज दामपाचो हे सरकार प्रयत्न करता तेय आमी लोकां मुखार हाडटले.
एक देश एक वेंचणूक आणि समान नागरी कायदो देशांत लागू जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. घटनेंत समान नागरी कायद्याची तरतूद आसतना जाती आनी धर्मानुसार वेगळो न्याय कित्याक, समान नागरी कायदो कित्याक आसचो न्ही अशें तांचें म्हणणें. आम्ही म्हणटा की सर्व धर्म समभावतेत जर वागले असले जाल्यार कितें फरक पडटा. ज्या भारताच्या घटनेत आमकां सर्व धर्म समभावता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, कॉमन सिव्हिल कोड हो फॉलो करपाचो आमकां जर अधिकार दिला आसत जाल्यार प्रत्येकाक न्याय धर्मानुसार आणि जातीनुसार तो कित्याक. मग ह्या देशात आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कित्याक फॉलो करचो न्ही. ह्या देशात वन नेशन वन इलेक्शन कित्याक आसचें न्ही. हेजो विचार म्हाका दिसता युवा पिढीक करपाची गरज आसा. हे सगळें करता आसतना आमी सातत्यान पळयता की फाटल्या 26 जानेवारी ह्या दिसाची थीम कितें आशिल्ली. ह्या दिसाची थीम आशिल्ली विकसीत भारत 2047. कारण दर फावटी जर आमी ह्या देशाक थीम दिवन जर फुडें गेले नासत जाल्यार ह्या देशाची दिशा ही ठरची ना. म्हणून तर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आज ज्यांनी आमच्या रिपब्लिक डे दिसा जी देशाक थीम दिली ती विकसीत भारत. ह्या देशाचो जर विकास साधलो आसत, आमी जेका म्हणटा की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जर जावपाक जाय, जी फ्रजायल इकॉनॉमी 10 नंबराचेर आशिल्ली तेज्या पासून आमकां 5 नंबराचेर आणि इन फ्युचर जर 3 नंबराचेर पावपाक जाय आसत जाल्यार काही गजाली आमकां फॉलो करच्यो पडटल्यो. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.